एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसल्लो वेली. सगळ्या गोंयकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण वयर सकयल जाताना इतलें वत आसतना तरी पूण आमचो लोक व्हडा संख्येन गोंयांत आसा ते टोटल लोकां प्रमाणे जायतो लोक आमचो जाता ते भाशेन भायर सरलो आनी वेंट टू द वोटींग बूथ एंड कास्ट देयर वोट्स. सो ताका लागून तुमी मतदान केलें म्हण तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमकां गोंयची पर्संटेज जी मेवली सुत्रा प्रमाणे इज 72.32%, which is quite good in these circumstances, I feel. It should have been 80%. आवडे असले आमचे. आणि तितून मध्ये नॉर्थ गोवाक थोडे सुबेज मेवली कंपेर्ड टू द गोवन एवरेज. इट वॉज 73.51% फॉर नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवाक थोडे कमी झाले. वी गॉट 71.55% फॉर साउथ गोवा. सो आनीक एक पावटी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सावथाच्या लोकांक. सिन्स आय बिलोंग टू साउथ, I cannot forget all the Goans who voted in large numbers cutting across party lines. And there was voting in South Goa of 71.55%. Shabaski tumka soglyak. Now let me come to Veli. I am Veldekar. I am proud to be a Veldekar. So Veldyan amka baro sangat meolo compared to the total number of people available. आमच्या वेळेचे मतदान झाले 66.37%, which is almost 20,900 votes were cast in Veli. Out of the total 31,700 voters on the voters list. तो म्हणून शाबासकी तुमकां सगळ्यांक. शाबासकी ऑल्सो आमचे आंबेडकरांक आनी होसडकारांकूय. चड करून आंबेडकर जे आमचे भुरगे भायर सरले, खांदा खांद लावन रावले, आतां कात दिवन गोट रावले, जावं सुको बांदा सुकोमाळे पाटणे ओळीर, जावं नवो वाडो सुको वाडो, जावं न्यू आंबेली, जावं पेडा, तशेंच होंडप आनी ओळीर हे लोकांक हांव सलाम करता. कारण वयर सकयल आसतनाय लोक भायर सरलो आनी मतदान करूंक येयले म्हणून. आनी हो आमचो बूथ नंबर 8 जावन आसलो, बूथ नंबर 8 ऑफ वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी आमच्या बूथ नंबर 8 टोटल वोट्स 675, ऑफ वीच वी कूड प्राउडली कम एंड वोट. 500 लोकांनी मतां घातली, 500 people. Which is approximately 76% of our people have voted from among the people available on the voters list. And this is much higher than the all Goa average in booth number 8 of Veli. It is, if we look at positively, जेन्ना जायते लोक म्हणटात वेळेचे मतदान कमी जाले म्हणून, जाल्यार आमी प्राउड, वी आर प्राउड टू बी आंबेडकर्स एंड वी हॅव गॉट अ स्ट्राइक रेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल अमॉंग द वोटर्स ऑन द वोटर्स लिस्ट वॉज पीपल अवेलेबल who were there present was 522 as per the voters list who were there present in those areas. The remaining were not there due to many reasons. Somewhere in UK, America, Canada, Australia, all these places, plus those people who are in the shipping Gulf asa, ते 153 लोकांक आमच्यानी हाडूंक जायना जाले कारण those people were not in our areas. So total available people were 522, and of which we succeeded in getting 500 people
voted in the booths. So that comes to almost 96%. Now let us go to Velim. Velim Matdan Zala 21,900 approximately. Of this, my expectation is around 16,000 votes for Congress and India Alliance. Approximately 4,000 votes for BJP. And around 900 votes for RG. What do I expect from my booth? Booth number 8. In booth number 8, we have total 500 votes which are cast. Of these 500, I expect Congress and India Alliance to get 470 votes, BJP to get 20 votes, and RG to get around 10 votes. I hope things will be good and the truth will come down on June 4th. पण आनीक एक पावटी देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांत जाय आनी एट द सेम टायम आयज हांव एक संदी घेता. इलेक्शनाचे 10-15 दीस पयले जायते वयर सकयल उचांबळाय जाली खंय एनीवेर नोईंगली ऑर अनोईंगली अवटली जावं कवटली जाणार जावन वा नेणार जावन कोणाकूय तर म्हाज्या वटेन चूक जावन दुखवला जाल्यार तुमचे कडेन हांव गुन्या बक्षले मागता आनी मागतलो सगळ्या गोंयकारां कडेन तशेंच सावथ गोंयच्या लोकां कडेन तशें वेळ्ळेकारां कडेन. इलेक्शन येयली इलेक्शन गेली आयज इलेक्शन काबार जाली. द फेथ इज सील्ड इन द EVM machines. 4 तारखेर ताचो निकाल भायर सरतलो. पूण आमी फाल्यां सावन वो आयजूच सावन म्हणूं येता आमी सगळे आमी एकामेकाचे विसरोया, understand each other and keep faith in the God for the results to come. Dev bare karu. Thank you very much.